आजी आम्ही यूथ ऑफ JSPचे मिगेल काणी म्हळ्यार कॉम्पिटिशनाक दवरून घेतलें आसा. हे मंगळुरांत आमी प्रारंभ केला. तशीच मंगळुरांतून मुंबई आतां बेंगळुराक येवन आमी आतां हे कार्यक्रम चला सुंदी तरसाची. आज हे आमगेले हांगा त्याग जन तीर्पुगार जावन आयिल्ले आसाची. एकली मिसेस शीला जे नायक आनी PhD प्रोफेशनल आर्ट्स प्रेसिडेंट अवॉर्ड विनर जावन आसाची. हांकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत. तशीच आमगेले आसाची शांतेरी आर कामत स्टोरी टेलिंगाचे एक्सपर्ट जावन अवॉर्ड विनर जाल्ले आसाची. तशीच आमगेले आसाची प्रतिमा के भट्ट PhD प्रोफेसर इन BMS कॉलेजाचे. तांकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत म्हणटा. तशीच आमगेले आतां MC कोरूक आसाची सुहासिनी शर्मा हांणी आसाची. हांकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत. हे मिगेल काणीचे एक 2-3 विशय तुमगेले एक विशय सांगू इच्छा भोवता. हे फकत कोंकणीरी आसूं ह्या काणी आनी एक कॉम्पिटिशनाक हांकां चेडवांक 3-3 मिनटाचे अवकाश आसता. 2 मिनटांनी 1 मिनटाचे अवकाश आसता. मागीर आनी एक तुमगेले रिक्वेस्ट कसं करची म्हळ्यार तांणी परफॉर्मन्स करतना थंय दवरून व्हिडिओ काणाकाची, फोटो जाल्यार काडची, व्हिडिओ थंय दवरून काणाकाची आनी तुमकां एक नंबर दिला त्या नंबर थंय दवरून घालूंका आनी प्रति एकल्यान तांगेले परफॉर्मन्स जावन मिगेले येवका तांकां कॉलर मायक दिताचे आमी. कॉलर मायक घालूनच तांणी परफॉर्मन्स करका. आज जे कसं तीर्प आसा त्या तीर्पगारा तांदूळ आसता आनी हाजी फ्राइज आसा आजी दिताचे आमी. तो देवाल पुजे जतरी देवाल नड्यांदूच पुरो जनಕ್ಕೆ हाजे फ्राइज आनी प्रति एकल्यांक आमी सर्टिफिकेट दिताचे. प्रत्येक चेडवांक सर्टिफिकेट दिताचे. आनी मुखार सुनू सुहासीन माई प्रारंभ करता म्हणून निमून घेता. हरि ओम. आतां हांवें चेडवान नांव एकल्यांक पार्टिसिपेंट्स आपयतात आनी येवन हांगा आयकत आसा. ओके ओके. एक चेडवान नांव नंबर आनी नांव तांगेले स्टँडर्ड आपयता येवन तांणी पार्टिसिपेट कोरका. फस्ट जावन आपयता 166 नंबर 166 आद्याशने. सगळ्यांक नमस्ते. आद्या आज हांव तुमकां कृष्णाली चंदिकान सांगता. कृष्ण जल्लेलो मथुरांतू जल्लारी होट जल्लेल गोकुलांतू. त्या गांवांतू जनपुरा मस्त गाय पशिता आशिल्लीची. त्या गायेक तण पल्लो पुरो लागीं गुड्ड्यार दोखून मेळची आशिल्लें. त्या गुड्ड्या नांव गोवर्धन पर्वत म्हणून. त्या गांवांतू वर्स इंद्रा पूज करची आशिल्लें. आजी पूज करून तयार करता आसा तांणी. तेन्ना कृष्ण निमगीता अन्ना कसं तयार जाता आसता तेन्ना म्हणटा आमी वर्स इंद्रा पूज करची आशिल्ली पळय तशी आजी करचें म्हणून. तेन्ना कृष्ण म्हणटा इंद्रान कशें केलां आमकां. तेन्ना म्हणटा इंद्रान आमकां सुवत टायमार दिला न्हय तशी इंद्रायी ता पूज करूनच जम्मी. तेन्ना पुरो जनाक वैशी दिसता आनी गोवर्धन पर्वता पूज्य तयार करता आसाची. त्या विशीं इंद्रा कोण कोप येता आनी मक्क करना तशी गोवर्धन पर्वता केल्ली म्हणून कोप येवन वारें पावस वारू पुरो हरता. तेंच्यान पुरो भित्ताची आनी हेका तेका धांवताची गाय पुरो हेका तेका धांवताची. तेन्ना कृष्णा कळटा हें इंद्रा काम म्हणून आनी वचून सांगता तुमी कांय भिव नाकाची हांव तुमकां राखता म्हणून. आनी गोवर्धन पर्वता पांय पडटा आनी सगळे पर्वत उबारून सोन बटन धरता आनी पुरा जनयाची म्हणटा कृष्ण
बेताची त्या पळून इंद्राक तागेल चुकी कळता आणि म्हाक माफ कोन दी हांवें तश करना म्हणटा कृष्णा लागीं तें कृष्ण जायता म्हणटा ह्या काणी निमतान आमकां कसं कळटा आमगेल सुತ್ತमुत्त आशिल्लो परिसर जागृत घेवका म्हणून धन्यवाद. हॅलो आता सेकंड पार्टिसिपेंट 167 सहना कामत LKG. हांगाचिले वट्टुरकाक मागेल नमस्कारो. मागेल नाव सहना. म्हाका पळयल्यार वट्टुरका कल्पने खंयचे कांय सांगचे ना म्हणावो. हां महाभारत वे अय रामा हांव महाभारत सांगचे ना रामायण रामो. हांव तुमकां रामान रान्नावच काणी सांगता. रामाल बापान दशरथान रामाक राज करता म्हूण लेखिले. मंतरीक ते इश्ट जायना. मंतरीक राग येता. मंतरी कैकेयीक वचून सांगता रामाक राज करता के म्हूण. तेन कैकेयी खुशी जाता. मंतरीक राग येता. कैकेयी मात वायट विशय बोलनो तिगेल मात वायट कोण सरता. कैकेयी दशरथाक वचून सांगता म्हाका 2 वर्स जाय म्हणून. एक रामा राज करनाय भरता राज करका आनी एक रामाक 14 वर्स रान्ना पेटोवका. 14 वर्स रान्ना पेटोवका. दशरथाक बेजार जाता. रडता बसता. राम येता म्हाका राज करचें इश्ट ना भरताक राज करका म्हणटा. कडेरी हांव रान्ना वता म्हणटा. तेदो पसून सीता येता. हां बी येता म्हणटा. तुमी खंय उरताच की हांव बी थंय उरता म्हणटा. तेन्ना कडेरी रामू अण्णा म्हणटा. लक्ष्मण येता. अण्णा अण्णा हांव बी येता म्हणटा. अण्णा अण्णा हांव बी येता म्हणटा. तेन्ना राम सांगता नाका म्हणटा. तेन्ना नारायण हांव बी येता म्हणटा लक्ष्मण. अण्णा या रे मरे म्हणटा. तेन्ना वट्ट लोक रामान रान्नावच काणी मुग्धली. वट्ट लोकाक धन्यवाद. मिगे नाव अभय बस्तीबाई. गणेशाय नमः. अंगशीपुरा समाज बांधवाक मिगे नमस्कार. हांव अभय बस्तीबाई. रामायणांत तुले एक कहाणी सांग. हनुमंतान संजीवनी हाणू कश लक्ष्मणाल प्राण वांचे मोतूम गोतस्की गोतना जाल्यार राव सांगता. रावणान सीतेक आपवचून लंकावन नसता. रामाल आनी रावण सैन्या मध्य व्हड युद्ध जाता. युद्धांतू रावणाल पूट इंद्रजितू ब्रह्मास्त्र मल्लेक बलिष्ठ अस्त्र लक्ष्मण सोदता. ओ अण्णा लक्ष्मणात बोर्ड चुकत ना जारपास. त्या पळोवन रामा मस्त दुखचे. हनुमंत सांगता लक्ष्मणाल प्राण म्हणचो सामर्थ्य सुसेना मल्लेक वैद्य अस. तो रावण राजवेद्यू अथक आपण येता. सुसेना येऊन लक्ष्मणा परीक्षकत आणि सांगता संजीवनी मल्लेक जड्डापाल मात लक्ष्मण पुन्हा जीवित करत. वात हिमालयन देश जलारी सूर्योदय जाऊच पूर ते लक्ष्मणा देव नसका.
हनुमंतो रामाला आशीर्वाद घेऊन मिंचुमंके आकाशावर परंतु अरण्य नाही समुद्र पूर्ववैरोधून हिमालय पर्वत तुटी होत दगवचन कसं पोलोच्या राशी जाड ओ रामा संजीवनी वन मकश कोलच्या सजूच्या समायना अवे सगळे पर्वत घेऊन होता हनुमंत सगळे पर्वत तुकल्नु आकाशावर जय श्रीराम जय श्रीराम लंका पोता शिवसेना संजीवनी रोज कानु लक्ष्मणला तोंडात गलत लक्ष्मण डोल सरता राम लक्ष्मणला पतोंडोलनु हनुमंत सांगता आज तू लक्ष्मणाला प्राण वाचवचो मिगल प्रती तुगल प्रीती आणि भक्ती दाखल मिगल आशीर्वाद तुक सदाम अशी लक्ष्मणाला प्राण वाचेल या कारणंतू कसाने चुकी जालारी मिक्ती दुका मोन्नेनंते धन्यवाद at 169 ನಂಬರ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಪ್ರಭು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ मिगल नाव अनिरुद्ध प्रभु पूरे जनांकೈ नमस्कारू मिगल नाव अनिरुद्ध प्रभु आव सुंदरकांड सांगता हांव फर्स्ट स्टँडर्डाक शिकतास हांव सुंदर ऑलवेज घालनायला एक वेळे रावणासुरान सीता मातेक लंके व्हेल्लेले एक वेळे रामान सांगले हनुमंताक पळ्ळे या मुद्दी सीता माते दिवन कशेस म्हूण पळोवन या म्हणून तेन्ना हनुमंत उबून चमकलो तेन्ना हनुमंत लंके पावलो मागीर अशोक वाटिका वचून सीता माता मुद्दी दिल्ली तेन्ना हनुमंत मस्त पट्टा भूक जत आशिल्ले ताका तरी हनुमंतान रूख आशिल्ले पुरे फळ खाल्ले तेन्ना एक राक्षसाया विशयी कळ्ळे मागीर रावणासुराले सांगले तेन्ना रावणासुरान इंद्रजितू पेटयले इंद्रजितू म्हणाले रावणाला पूतू इंद्रजितू वचून ब्रह्मास्त्र सोडून हनुमंताक रावणाले व्हेल्ले रावण म्हणालो कंच व्हड मंकडा म्हणून तेन्ना रावणान म्हणलें पळय ह्या मंकडाल बल्ला उज्ज दिया म्हणून तेन्ना पुरे जन आशिल अंगले हनुमंताल बल्ला सुतवयता मागीर उज्ज दिता हनुमंत लंके पूरे उज्ज दिता मागीर तागल बाल वचून उदका वडवयता मागीर पास उबून वत रामाले पळय सीता माता रामस हांव मुद्दी दिवन आयला तूं कांय वरी कोण घेवं नका हांव लंके पूर्ण आयला जय श्रीराम सगळ्यांकय नमस्कार मिगेल नाव प्रज्ञा हांव दोन्ही क्लासांत शिकतास आजी हांव कृष्ण लीला सांगतास कृष्ण मस्ती लुटी करतशिलो तेन्ना यशोदेक बेजार जात आशिल्लें ताकाची यशोदे एक दिवस गोपीला सांगता गोपी कृष्ण मस्ती लुटी करता म्हणून तेन्ना गोपी सांगता तुवा भाद्रपद म्हयनारी एक व्हड गणपत करी म्हणून ताकाची यशोद सांगता जायत म्हणून तशी म्हयन गेल्लो भाद्रपद म्हयन येयलो तेन्ना यशोदेन मेणमातीन एक व्हड गणपत काडले व्हड पोट जावन दिग सोंडील हाता पाशांक कुश धरून तिणें मोदक उंड चकुली पुरे कुरव्यान थाण दवरलेले तात भितरी कृष्ण धांवन येयलो तो सांगता अम्मा अम्मा म्हाका दी म्हणून तेन्ना यशोद सांगता राब रे पुता तुका पूज जाता दिता म्हणून तेन्ना
त्यांना जायता मामून म्हणत कृष्ण सांगता कृष्णाक उंडावेरांनी मोदकावैरी ದೋಳ ತಗಲಮ್ಮ ವಸರಿವತ್ತ ಅಂಗಾರ ಹಡ್ಚಾಕ್ ನೈವೇದ್ಯಾಕ್ ಮುಣು ತನ್ನ ಕೃಷ್ಣು एकोपेट पुरे खान सोडता तन तद्भितर यशोद येता ती सांगता पुरे खान खाईन गेल्ले म्हणू ताका कृष्ण सांगता अम्मा मस्ती विंदूर येयले एक व्हडो विंदूर आशिल्ले तजवेर गणपत बसून आशिल्लो ताण तगल सोंडिला ना एकोपेटाक पुरे खावन सोडले म्हणून ताकाची यशोद सांगता पट्टी सांगता आसतना ना मा बदो सांगता असं ना बाब ना मग तितलं कवचा जातवे म्हूण सांगता ताका तशें जाल्यार आ कर पळया म्हणून कृष्ण आ करता तंतीक ब्रह्मांड दिसता आणि कृष्ण आणि गणपत दिसता गणपत सांगता हाची कृष्ण हाची विष्णू हाणे एक बालकार रुपार येयला काय बाई पावनाका कोण कृष्ण लीला ऐकत की तांकां मनाक सुख आणि शांती मेळटा धन्यवाद सगळ्यांक नमस्कार मिगेल नाव निहारिका शणे आजी हांव तुमकां महाभारता कहाणी सांगतास प्रसंग कसा म्हळ्यार जयद्रथाक अर्जुनान मारचे गोत्तशील प्रकार जयद्रथू दुर्योधना बहिणी दुश्यलेले बम्मुणु जयद्रथ्वै दुर्योधना ಒಟ್ಟು महाभारत युद्धांतू असता 12 दिवस रात्री म्हणताना अर्जुना कळटा तगल पूतू आणि ना म्हणून तगल पुत्ताक कौरवान आणि जयद्रथान मोस कोण मारला म्हणून कळटा ताकाची अर्जुना मस्ती बेजार जाता तो एक शपथ घेता त्या शपथ कसं म्हळ्यार फाय नाही हाग नाही जयद्रथान या भूमी रसका हाय सूर्यास्त भितरी हांव जयद्रथा मारता म्हूण शपथ घेता हे विशय जयद्रथा कळटा तो धांवन वचून दुर्योधनाला सांगता दुर्योधना तू गोत्तसवे अर्जुनान एक शपथ घेतला के हाय सूर्यास्त भितरी तो म्हाका मारता म्हणून दुर्योधन हसता आणि म्हणटा इता भितरे दुर्योधनच नवे एक काम करी तू आमगेले सैनिकांमध्ये राब तन कोणे तुक मारू जायना अर्जुनाल शपथ नाश देता म्हणून म्हणता जयद्रथाक ह्या विशय वै म्हूण दिसता ताका मस्ती खुशी जाता हेर दिवस युद्ध प्रारंभ जाता त्या 13 दिवस तो तदना जयद्रथू सैनिकांमध्ये असता मागशी मुखारी पुरे कडेन सुतू सैनिक कोटिशी जावन आसताची जयद्रथू आरामेर आसता पण सैनिक मुखार वता आसताची तोय मुखार वता आसता सैनिक नाश जाता आसताची हांगा अर्जुन आनी कृष्ण जयद्रथा सोदिता आसताची सूर्यास्त दायत येता नतलरी जयद्रथ मेळना ताकाची अर्जुन कृष्णाल तोंड पळोवन कृष्णा पांय पडटा तेन्ना कृष्ण पळयता जयद्रथा पळयता आनी हुगूर तेगेल सुदर्शन चक्र काडून सूर्या आड दवरता हंग जयद्रथू सूर्यास्त जाल्ले आनी म्हाका कोणे मारूं जायना म्हणलें कोण भायर येता हे दूर पळयला कसो ना अर्जुन आनी कृष्ण आशिल्ले ते जयद्रथ हसतानी म्हणता अर्जुनाला अर्जुना आनी तू म्हाका मारूं जायना सूर्यास्त जाल्ले तुगेल शपथ नाश जाल्ले म्हूण जोर हसता अर्जुन आनी कृष्ण हसताची कृष्ण मागरी सूर्य आड दवरलेले सुदर्शन चक्र काडता जयद्रथ हें पळोवन आश्चर्य जाता कशी जाल्या म्हूण दिसता अर्जुनाक जयद्रथा पळयतना तगल पुत्ता मारलेले उडगा सकता ताका अर्जुन मारताल गांडीव घेवन जयद्रथाक शिरच्छेदन करता धन्यवाद
सगळ्यांके नमस्कार. मिगेल नाव दैविक डी नायक. हांव बणसंगा RNS विद्यानिकेतन तिन्नी क्लासान शिकतस. आज ही हांव महाभारतातून कशी अर्जुनाले अहंकार भंग जालेले काणी सांगू आयला. अर्जुनाक आपण श्रेष्ठ धनुर्धारी म्हणून अहंकार आशिल्ले. एक पंता तो रामेश्वरम वत्तन ताणे एक पात्रा सेतुवे वयरी एक वानराक बैसून जॉब करचे पळयला. अर्जुन वचून निमगिता, हे वानरा तू हांगा कसला बैसतस आनी हे सेतू बांदिल्लो कोण? तो वानर म्हणटा, हे सेतू श्रीरामानी वानराले सहायान तू बांदिल्ले म्हणून सांगता. अर्जुन लेखता, कसने? इतल्यो महान रामानी वानराल सहायान तू पत्रा सेतू बांदिल्लो. हांव आशिल्लो पत्रा सेतू न्ही, मिगेल बाणान तो शक्तिशाली सेतू बांदीत आशिल्लो म्हणून अर्जुन म्हणटा. वानर म्हणटा, ना अर्जुन, रामानी बाणा सेतू कसले बांदिनी म्हळरी लक्षोपलक्ष वानराक लंके वच्चाक दायना आशिल्ले. गेल्लर वय हे सेतू मोडत आशिल्ले म्हणूची रामानी पत्रा सेतू बांदिल्ले. अर्जुन म्हणटा, कसने? तू मिगेल बाणाक अवमान करतवा, मिगेल बाणाक परीक्ष करतवा. जायतो हांव आत्ताच मिगेल बाणान तू आत्ता सेतू बांदिता, तू ताची परीक्ष करी. वानर म्हणटा, जायतो. पक्कने त्या सेतू मोडलरी पक्कने त्या सेतू मोड दलरी हांव तुगेल सेवक जावन आसता. मोडलरी हांव अग्नी प्रवेश करता म्हणून अर्जुन सांगून तागेल बाणान तू सेतू तयार करता. वानरांनी एक पाय दवरच भितरी सगळे सेतू मोड पडता. अर्जुनाक मस्त दुःख जाता आनी अवमान वेदता म्हणून अर्जुन अग्नी प्रवेश करचे भितरी श्री कृष्ण प्रकट जाता. तो म्हणटा, अर्जुना, अग्नी प्रवेश करचे नाका. तुका ह्या जगत्यान तू श्रेष्ठ धनुर्धारी म्हणून अहंकार आशिल्ले ते अहंकार काडच्याकची हांवें हे वानराक पेटयलेले आनी हे वानर साधारण वानर न्ही जाल्यारी स्वयं पवनपुत्र हनुमान म्हणून कृष्ण म्हणटा. पण अर्जुना, मनुष्यांक तांगेले विद्येचे आनी शक्तीचे अहंकार आसा नज तो अहंकाराची विनाशक कारण म्हणून अर्जुनाक तेगेल चूक कळून श्री कृष्णाक आनी हनुमंत लागी क्षम मागता. धन्यवादಗಳು. हॅलो पूर्ण जनक नमस्कार. मेघा नाव मोगपै. हांव रामायणाचे सीता स्वयंवराचे सन्निवेश सांगतस. विष्णू महापुराणातूं विष्णूले दशावताराचे अवलोकनस. तंतुलेख अवतारू ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರು ದಶರಥಲನಿ ಕೌಸಲ್ಯಾಲೆ ಮಲ್ಗಡ್ ಪೂತು ಜಾವನು ಜನ್ಮ ಇತ್ತ. ತಶಸ್ತಾನ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿ ಯಂಗುನು ದಶರಥನ ಆಸ್ಥಾನೆ ಯಂಗುನು ತಗೆಲೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಪುರ ರಾಕ್ಷಸ ತುಕುನು ರಕ್ಷಣ ಕರ್ಚಿಕೆತ್ತರು ನಿಂದಿತ. ತನ್ನ ದಶರಥು ರಾಮ आणि ಲಕ್ಷ್ಮಣ दिवंगुनु विश्वामित्र ಒಟ್ಟು पेटयता. ಒಟ್ಟೆರ್ वतशील त्यांना रामू ताटकी आणि सुबाऊ म्हण राक्षसांक मारूनु आणि मारीची म्हण राक्षसांक दोन पेटयता. तशी वताना त्यांनी मिथिला नगर येऊन पावताची. ते मिथिला नगर मस्त सुंदर जावन फुलान पुरा अलंकार करून उरताची. ते कसलाक म्हळ्यारी सीतेला नो जनकर एक स्पर्ध केलेलो. ते स्पर्ध कसन म्हळ्यारी सीता स्वयंवर कसन म्हळ्यारी हे शिवतून स्कोन ಬರ್ತಾಕಿ ತಂಕ ಮೇಗೆಲ್ಲ ದೂವ ಸೀತೆ ದಿಂಗುಳ್ ಹಳ್ಳಿ ಕರೆಸಿತ ಮಾಡ. ತನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ आणि विश्वामित्र कोणगुनो ते आस्थाना येताची. त्यांना अष्टदिक्कुतकून इल्लाले पूरा राजकुमारापुर येऊन ते शिवधन सुब्बरचे पळयलीची ते कोणाक जायनी आणि ते दशानन रावण वयलेलो ताकव जायनी ते. आणि जनकराय सांगता दुखेन
ए देवा ये भूलकोत कोणे नाचवे शिवधनु सुब्बर्चक त्यांना लक्ष्मण ना हे शिवधनुस मेगल अण्ण रामु उब्बोंद केतमु त्यांना रामु विश्वामित्राले पायं पोणु शिवधनुसलगी रब्बुनु शिवाल ध्यान कोरनु शिवधनुस उब्बरगुनु तक द्वार बंदिताना तर शिवधनुस दोन भाग जाऊन मोड होता त्यांना जनकडे एक मस्त खुशी जाऊन सीतेनी रामाजींगून होळी करेसिता आणि रामाल 3 जण भावा करीत सीतेल 3 जण बहिणीक देऊन होळी करेसिता. धन्यवाद. विघ्नहर्ता विघ्नेश्वराक स्वाम्यांक पार्थसारथिक कुलदेवांक सकडांक नमन कोरनु ॲज अ जज हांगा म्हाका आपयलेले यूथ ऑफ JSB प्रेझेंट्स मिगेल काणी स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट चेडूवांक कोंकणी भाशेन केल्लेले कॉम्पिटिशनाक म्हाका जज म्हूण आपयलेल्याक प्रथम जावन यूथ ऑफ JSBक हांव मस्त धन्यवाद सांगतास. यूथ ऑफ JSB मस्त लायक काम करतास. विंगड नमने कॉम्पिटिशन सिंगींग कॉम्पिटिशन चेडूवांक कॉम्पिटिशन ह्याचे केल्ले निमित्त चेडूवाले इनर टॅलंट वाडता आनी तांकां मेन कशें उलोवका कशी प्रेजेंटेशन दिवका ओवरऑल पर्सनॅलिटी डेवलपमेंट जाता तांकां. हांगा आयिल्ले तांगेले पेरंट्स भारी उमेदीर आयलेची दूर तकून आयलेची चंदकोण कॉस्ट्युम्स ड्रेस घालून तांकां चंदकोण शिकोवन हाजे निमित्त महाभारत आनी रामायण हे सब्जेक्ट दिल्ले निमित्त आतां चडावत मस्त जनांक इंग्लीश स्कूल कॉन्वेंट स्कूल आशिल्ले निमित्त चेडूवांक चिकेची हाजे विशयी ज्ञान चिके उणें आसता जाल्यार पेरंट्सांक आमी धन्यवाद. पेरंट्स तांणी तांकां ओट्टू कोरून तांकां तें ज्ञान दिवन हांकां तांणी हांगा प्रेजेंटेशन तांणी दिलां पुरो पेरंट्साक आनी तशीच काशीमठाक खंयचेंय काम चांग काम करता जाल्यार हांगा काशीमठ सेक्रेटरी नारायण शेणै आनी आमगेले पुराजनल मोगाचे डॉक्टर दयानंद पै हांणी केन्नाय तांगेलें प्रोत्साहन आसता आनी तांगेले एक आधारूक तुमी मुखार येयाची म्हूण सांगून तशीच हांगा आयिल्ले जजेसांक आनी हांगा आयिल्ले पुराजनाक आमगेले एक धन्यवाद. आनी आमकां स्वता जजेसांक भारी खूश जाली. चेडू इतलें लायक कोण सांगला म्हळ्यार तांणी आनी एक चेडू आतां बजी सान चेडू ताका बद कसनय गोत्ता काणी सांगू सूर केलें रामायणा सूर केलें मागीर तो बदे ताका गुरबंचकाची उडगा जालो गुरबंचक केली कोण की गेटाला आयले आनी गेटाला हो तांणी आयलेची म्हूण सांगून तांणी विंगड उलयलें म्हळ्यार एट द प्रेजंट ऑफ मायंड आनी चेडू वाले चंचल मनोवृत्ती मनशाली कशी आसता म्हूण सांगून हे चेडूवान दाखयलें आनी व्हडले चेडूवान तां कॉन्सन्ट्रेशन कशी करताची ह्याचे निमित्त मस्त पुरो लाभ जाला आनी आमगेले साथ केदनाय तांकां आसता म्हूण सांगून हांव म्हगेलें 2 उत्तर राबयतां. धन्यवाद.